आयचे दिवस आमगे ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾಚೆ ಶ್ಲೋಕ 13 ತಕೊಂಡು 20 पर्यंत 13 to 20 ಸಂಚಾಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ದಿವಚಾಕ HG ಮಥುರಾ ಮಾತಾ ದೇವಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಗಲುಟ್ಟ ಅಸಜ್ಜಿ ಹಂಗೆಲೆ ಸಾನ್ ಪರಿಚಯ ಪೊಳವೆ ಹಂಗೆಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾಣ आणि गुरगाव आशे HH जयपताक स्वामी महाराज आणि शिष्य आणि इस्कॉनंतू बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करचे आणि आमगेल भागवत पुराण कोंकणीचे अंतू मस्त चढवाले क्लासेस जेवो आणि भजन भगवद्गीता प्रचारक अंत पुरा मस्त प्रवचन दिल्ली ऍक्टिव्ह जाऊन वायब्रंट जाऊन टीचिंग करताची आमकां आमी स्वागत करूया मथुरा माताजी नमस्कार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी सो हांव गुरुवंदन करून स्टार्ट करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपपदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हे म्हाका एक मिगेले शुद्धीकरण करच्याक एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी सकट सदस्यांक हांव मिगेले अनंत अनंत धन्यवाद आणि मिगेले कोटी कोटी नमस्कार हांव केन्नाय सांगता श्रोत्रगण ना जाल्यार स्पीकर कसले करूं जायना सो मिगेल वेर प्रीती गौरव दवरून तुमगेले बिजी शेड्यूलांत लॉग इन जावन आशिल्ल्यांक उपस्थित सकड वैष्णवी समित मिगेले मस्त धन्यवाद आणि अनंत प्रणाम सो आयचे सेशनाक स्वागत करता आसा एक्चुअली आयचे सेशन घेवची म्हाका कसली अर्हती ना अर्हती थोडी पूण अर्हत ना हांवय तांतूची वैरी सकल वता आशिल्ली की हांव साधक जाल्यार हाजे एक भक्तीचे सांगचे म्हणटा कसली हांव हायर स्टेजाक पाविल ना हांवय वैरी सकल वता जिएंट विला म्हणटे वैरी सकल वता आशिल्ली सो तुम्ही पुरा जन म्हाका आशीर्वाद करक की ह्या भक्ती सेवा हांव सांगील आशिल्लें हांवय मिगेल जिवनांत अळवडसूं तसले म्हाका भाग्य मेळ्ळो म्हणून तुमगेले आशीर्वाद हांव मागता आसा आता थोडेशें आमी रिकॅप करुया कसं नाही 12 अध्यायान तू कसं नाही म्हणला पुढेचे मस्त वैष्णवान मस्त सकट सांगला थोडे रिकॅप करूया भगवंत कृष्ण अर्जुना सांगता तुगेल कर्म पूरा म्हाका अर्पण करी आणि दृढ मनान मिगेल वेर भक्ती धवन भक्ती सेव करी म्हणून सांगता आणि भक्ती सेव करता करता तू मिगेल ध्यान करी ध्यान करता करता तुगे मन पूरा मिगेल चरण कमलार दवरी आणि म्हाका पूजन करी म्हणून सांगता अंता भगवंत आनी ऑप्शन दिता आमी पुरा कसल नमुन्याची आमकां मन स्थिर दवरूं जायना तेन्ना सांगता तुमकां मन मिगेल चरण कमलार दवरूं जायना तरी जाल्यार तुम्ही कसं करता एक तज्ञ गुरु मार्गदर्शनारी भक्ती योगाची पूरा नियम पालन करता कसं ते नियम गुरु कसं सांगता आमकां
सकाळी उठा का, नाव खा, मंगळ आरती कर का, गुरु पूज कर का, तुळशी पूज कर का, भागवत श्रवण कर का, जप कर का, कीर्तन कर का, प्रसाद सेवन कर का, भक्ताल संग कर का, सगळं सांगता नियम पुरा कर का म्हणून आमका गुरु सांगता. तेन्ना आम कसं जाताची देवाले प्रेम भक्ती एकक एकक एक एकक मेट्टा आम्ही चढता वताचे. निजांत न्हू देव हे देवोत्तम परमपुरुषा अर्थ करता जाल्यार दोन्ही प्रक्रिया आसा. तांतू फर्स्ट प्रक्रिया कसं म्हणल्यार स्टेप बाय स्टेप डेव्हलपमेंट, स्टेप बाय स्टेप आम्ही एक साधनेन एक स्टेप वयर वचे. तो तुमकां गोतोस हे आदो श्रद्धा तथा साधु साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ती स्यात तो निष्ठा रुची. या स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट श्रद्धा आमका देवाल वेरी श्रद्धी येवका. तेन्ना साधु संग करता. साधु संग मेळ्ळी जाता आमकां कसं जाता आमगेल भजन क्रिया स्टार्ट जाता. जप करचे, नाम संकीर्तन करचे, भजन क्रिया केली जप करता 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 आमगेल कसं अनर्थ निवृत्ती जाता. अनर्थ निवृत्ती जाल जाता आमकां हरिनामा वयरी हे निष्ठा येता. निष्ठ येतरी आमकां रुची येता म्हणून सांगता. हे स्टेप बाय स्टेप आम एकक मेटल चढता वच. दोन्ही रीती कसं म्हळ्यार पुरा आमगेल कर्मफल त्याग करून देवाल तृप्ती खातीर देवाल खुशी खातीर आम्ही पुरा कर्म करचे दोन्ही स्टेप. तेन्ना कसं जाता आमकां ज्ञान येता. ज्ञान येवन जातर मेरे ध्यान येता. ध्याना निमित्त आमकां परमात्माले रेकग्निशन परमात्मा कसले म्हणले आमकां कळटा. जाल्यार अर्जुन तो भक्ती मार्गांतू आशिल्लो तशें ताका हे अपरोक्ष विधी अगत्य ना. ताका डिवोशनल सर्वीस करच्या गुत आशिल्लें. ताका भक्ती सेवे कर्मफल त्याग करच्याक गुत आशिल्लें. तशें निमित्त ताका ते अगत्य ना. तशें निमित्त अपरोक्ष जावन आमी कशी वैराग्य येवका. वैराग्य म्हळ्यार प्रतीक देवाक खुश करूं जायना ते वस्तू आमकां नाका वर्जित. अनुकूले कृष्णानुशीलनम. कृष्णाक कसं अनुकूल असतं ते मात आम्ही घेवका. ते नाक जाल्यार सोडका. ते वैराग्य. ज्ञान तेन्ना ज्ञान मेळटा. ध्यान मेळटा मागीर साक्षात्कार. हे रिकॅप. आता आयचे हाका आमी टॉपिकाक वच्या. ताचे फुडें हांव थोडे तुमकां प्रश्न दिता. आता हे भागवत पुराण कोंकणी सत्संग स्टार्ट जावन कितले 4-5 वर्ष जाले की माताजी मुरलीधर चरण प्रभु 5 वर्ष जाले ना. 2019 माताजी. 2019 वा 20 वयर. सो आता हांव निमगिता तू कोण 5 वर्ष देखून हे सत्संगात जुमारी जॉइन जाता आसाची कोणी आसच की 5 वर्ष कोणी आसा की ना. ओके 4 वर्ष 20 देखून 3 वर्ष देखून 3 वर्ष विद्यापै माताजी हनी पुरा सकट 3 वर्ष देखून आसता म्हण लेखता. वय मथुरा माताजी. वय मथुरा माताजी. वय मथुरा माताजी 20 देखून स्टार्ट देखून वय. हरे कृष्ण. मागीर 21 तो आज 21, 22, 23 3 वर्ष देखून माताजी. व्हेरी गुड. मागीर 2 वर्ष देखून हरे कृष्ण माताजी. आम्ही 2020 दुखून बालोत्सव क्लासेस दुखून कोण मागीर अशी सेक्शन्स अटेंड करचे. हरे कृष्ण. ओके 1 वर्ष देखून कोण आसाची आम्ही पुरा आसा माताजी. हरे पुरा मागीर 6 महिने देखून
आम्ही असं हो व्हेरी गुड. आत्ताची एक 2 महिने असं की 1-2 महिन्याची ना. ओके, पुरा 1 वर्षाची फुडली जन पुरा भारी भारी संतोष झालो. आता तुमगेला क्वेश्चन निमगे तुम्ही कसला का या ग्रुपा जॉईन जाता असाची कोणी 1-2 जण सांगतात की कसला का कसं मिळतं तुमका? माताजी आमका भक्ती मार्गांत भक्ती मार्ग असे देवाल देव भक्ती व्हेरी गुड. आणि कोणी कसं सांगता की भक्ती मार्ग वच्चक आमका मस्त वाट दाखयला भागवत भक्ती पुराण वा व्हेरी गुड. मस्त खुश जाता त्या हाजे निमित्त मस्त पीस ऑफ माइंड मेळता आणि बद्दल लायक जावन आमकां देवाल सेव करून एक आणि इन्स्पिरेशन करता आमकां तेजे निमित्त. हरे कृष्ण. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आणि कोणी कसले सांगच्या काही माताजी आमगे टाइम समज चांग देवन एंगेज जाता समयದ सदुपयोग म्हणता पण भक्ती मार्गान तुका स्पेशल मी त्या 3 वाजलेले मी आमका बाकी अंत सगळं वच इंटरेस्ट असन. एक सिनेमा पळका एक पिक्चर पळका तसल कसले दिसना देवस्थान आणि हज तशें भगवद्गीते तशी पुरा मागीर पारायण रेसिटेशन ते म्हणटा पुरा व्हेरी गुड. वय आता टीव्ही पळोवचे आणि इंटरेस्ट ना कृष्णा कॉन्शियस तुमची तुमगे टाइम पास जाता फुल इंटरेस्ट ना पळोवचे ना कंप्लीट वचे ना जाल्यार तांत ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ उणी जावन येता ताजी इंटरेस्ट टीव्हीची इंटरेस्ट त्या सगळं आमकां रेसिटेशन करता म्हणटा तांत वयता भगवद्गीता म्हणटा ते शिकता तेन्ना फुडें शिकला जाल्यार आतां एक रिविजन जाता तितलेचे. ओके ओके टाइम पास आमकां रियली वी आर व्हेरी हॅपी that we got this opportunity. Thank you. सो आता तुमगे आन्सर म्हाका भारी खुश जाले वय. आमी हे आमकां मुरलीधर चरण प्रभून आमकां विंगड 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 प्रोग्रामा थ्रू भक्ती डिवोशनल सर्वीस कसले डिवोशनल सर्वीस कशी करचे डिवोशनल सर्वीस कसला आमी करका कृष्णाले प्रीती मेळचे खातीर कृष्णाक प्रीती प्रीती पात्र म्हळ्यार आमी कृष्णाल प्रिय शिष्य जावचे का आमी हे हांतू चॅनला थ्रू आमी शिकता आसाची. ते मुरलीधर चरण प्रभू प्रति सगळो दीस तांगेल आलोचना आसता दिसता कशी करका सकाळ सेशन जपा सेशना कशी ऍड करका कोणाक गेस्ट हाडका कोणा कसं लेक्चर हांकां सांगून हांकां भक्ती मार्गांतू मुखार हाडका चेडूवां कशी मुखार हाडका चेडूवां थ्रू आनम कशी भक्ती मार्गार येताची कशी म्हणून सगळो दिवस हांव लेखतात आनी ह्या हाजे आलोचन करता आसाची वय न्हू. सो आज आमी पळया की देव कसं सांगता म्हणून देवान सांगला 9.26 तांतु कसं पत्रं पुष्पं फलं तोयं इमे भक्ता प्रेषि तदहं उपहर्तम अस्नामि प्रयत्नानं. तांतु कसं सांगला कृष्णानं मग कसल प्रीती मग कसल तुम्ही अर्पण करका म्हणून सांगला. आजी देव त्या श्लोका दाखून 20 श्लोकां भितर सांगता कोण कसल प्रितीचो खंयचे भक्तून म्हाका प्रितीचो म्हणून तो सांगता. आता आमी भौतीक प्रपंचांत आमी साधारण सांगताचे आमा आजी तूं मिगेल त्या काम करी ह्या काम करी इस्त्री घालून दी मिगेले शू पॉलिश करून दी त्या करून दी ह्या करून दी म्हणून चेडू सांगता. तेन्ना आम सांगता तुम्ही हांव सांगेल तुमी आयकनाची तुमगेल उतर कसं हांव आयकू का म्हणटाची रिटर्न. केन्ना आमी एक्सपेक्टेशन आसता हांव सांगेल म्हाका तूं प्रिय जाल्यार तुगेल काम हांव करता म्हणून न्ही साधारण बामणाक खुशी जावका म्हण जाल्यार बायला बामणाक कसल खुशी त्या खुशी रांदप करया ओ मिगल बामणाक हांवें ह्या कलर घाल्यार प्रीती न्हय हांव तेका तेरा बामणाक खुशी आशिल्लें ती कलर ड्रेस घालचे मिगल बामणा तें जायना हांव तेका तर ह्या घालचें अशें म्हणून आमी सांगताची. केलो जन ओ तांगेल फिल्म एक्टर तांकां प्रीत आसलें फिल्म एक्टरा म्हणजे हेअर स्टायल फिल्म एक्टराक ग्रीन कलर प्रीत म्हळ्यार ग्रीन कलर ड्रेस घालचे हेअर स्टायल त्या हेअर स्टायल म्हळ्यार त्या प्रीत घालचे अशें सकड पुरा आमी हे भौतीक प्रपंचांत कोण कोणाक लायक दिसले तशीच एक्टिंग क्रिकेट प्लेयर तांगेल स्टायल मारचे
अशी सकड करताची. आता देवोत्तम परमपुरुषु देवादिदेव अखिलांत कोटी ब्रह्मांड नायक तशेल कृष्णाले प्रियమైన शिष्य जावका जाल्यार रे तोच स्वता सांगता आमकां. कसर भक्त म्हाका प्रियाची म्हळ्यार तो सांगता. ऑफकोर्स हांव आजी कशी सांगता ते गूण कशी आमगेल हांतू आमी हाडयत म्हळ्यार हांव सांगता आसा. उदाहरणेन रामांच्यो कृष्णांच्यो हे सर्व गुण तांणी डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयला. तांगेल भक्त षट गोस्वामी जेवो, प्रभुपाद जेवो, आता प्रेझेंट गुरुवर्य जेवो, आता शिष्य जेवो, हे पुरा गुण तांणी डेमॉन्स्ट्रेट तांगेलांतू आस तांणी दाखयता आसाची. सो आमी भागवतांतूल काणीन, रामायणा काणीन, प्रेझेंट काणीन आमी ते कशी गुण आमगेलांतू आमी हाडया म्हळ्यार आता आमी पळया. आता फर्स्ट श्लोक कसं फर्स्ट श्लोक सांगता असं. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय. कितले यो मद्भक्त समे प्रिय. असल भक्त म्हाका भारी प्रिय म्हणून सांगता. कोण? अद्वैष्टा. अद्वैष्टा म्हळ्यार कसं फर्स्ट द्वेष नासलेलो. आमकां द्वेष कसो लाका येता म्हणून आलोचन करया. अयो ताका पळयला म्हाका जायना, यो तो नज्ज म्हळ्यार नज्ज म्हाका अशी म्हणटाची आमी. कसला म्हणटाची आमी कसला आमी लायक करनाची. कोणी सांगताच की आम्ही कसला कोणाक एकल्याक लाईक करण्याचे. कसला आम्ही लाईक करण्याचे. इधर आम्ही तंगेल वैरी जलस असतती और आम्ही लगता ती तांनी आम्ही पशी चड अशें पुरो म्हळ्यार एवरी रेस्पेक्ट तेदन आमकां एक नमुने लायक जाय ना. आनी एक कसं म्हणून सांगल्यार आम्ही उणी करून घेवचें पुरो. इवन दो म्हळ्यार 2 टायप्स असता. वय करेक्ट वय. आमकां कसला ಕೆಲವು ಜನ आमकां लायक जायना. अयो ताका पळयलें जायना म्हाका शी ताका तोंड पळोवचें जायना म्हणून अशें सांगताची. हे भयंकर एक दुर्गुण. कसला म्हळ्यार आमी सांगता तो समना, तो सम काम करना. आमकां कसं म्हळ्यार मिगेल इच्छे प्रकार ताणें आसता. म्हाका ताणें केलें म्हाका समजावका. एदराच्यान उलयलें म्हाका खूश दिसता. मिगेले म्हाका समजला मा तो चांग नाजाल्यार चांग ना. आता कितले म्हणटा ಕೆಲವು जन चूक करना पुरो जाल्यार सदाकाळ तांणी चूक करताच म्हणून तांकां द्वेष करचो. तांगेले तो चांग गुण आसता जाल्यार आमी एक पण ताणें कसं नाही केलें ताव म्हळ्यार म्हाका नज्जाची नज म्हणून आमी द्वेष करताच. द्वेष म्हळ्यार तागेलें तोंड पळोवचें नाका. कृष्ण म्हणता द्वेष करू ना. द्वेष कोणाक द्वेष करू नज म्हणून सांगता. कशी आमी द्वेष करना आशिल्ल्या बेजार एक आवसू कशी कोणाक द्वेष करत गेले चेडू हांकां ना. तशी आमी आवसू म्हणके क्षम करचे गुण आमगेले आसता. आनी आमी केन्नाय एडजस्ट जावचे नेचर आसता. तांणी तशीची एडजस्ट एज इट इज कशें की तशीची तांकां आमी चेंज करूं जायना. सो एडजस्ट एज म्हळ्यार एज इट इज म्हळ्यार आमी एक्सेप्ट करून एडजस्ट करून तांगेल्यान तूं चांग गुण तरी पळयल्यार चांग दिसताची. सो आमी कोणाले चुकी ते मना व्हरून नज तांगेल चांगाची पळोवका. आतां आमी हे अद्वेष्ट सर्व अद्वेष्टांतू असूय नातिले एग्जाम्पल पळोवचें गेल्यार तुमकां गोतशील काणी. दुर्योधनाक ते राना जन ಒಟ್ಟು युद्ध करून ताणे राना जन बंधन घालताची. तेन्ना पांडव हांतू वनवास आसताची. युधिष्ठिरा कळटा दुर्योधनाक तांणी बांदून घालला म्हणून. तेन्ना अर्जुना सांगता बस वच न्हू ताका सोडासी म्हणटा. तेन्ना भीम म्हणटा कसला
ताका कसं आमी तांणी कसकसन केलें आमकां तांगे निमित्त आज वनवास आयले आमकां लाक्षागृह घाले विष दिल्ले द्रौपदी वस्त्राभरण केले अशें केलें तशें केलें ताका कसं लागा कितले द्वेश पळय तेन्ना युधिष्ठर म्हणटा तो आमगेल बंधू आमगेल भाव आमगेले ताका सोडाचे आमगेले कर्तव्य म्हणून सांगून अर्जुना पेटयता ते असूय नातिले द्वेष नातिले एक भक्ताले गुण युधिष्ठिर तसलो भक्तो आणि आता आम्ही पळयत गेल्यार कैकेयी निमित्त रामाल पट्टाभिषेक चुकून रामान वनवास चमकलो तुम्ही आधी पुरा वैरल जेला अव्यय प्रभूले रामायण ऐकले की पुरा जन अव्यय प्रभूले राम वय तांतो सांगता तो अव्यय प्रभू सीतेक रावणान उकोण वेले सता राम म्हणते सीते सीते म्हणता लक्ष्मण वहिनी वने वने म्हणून म्हणते म्हणून तो सांगता तशी राम कसं म्हणता अय्यो हांव मिगेल कैकेयीक समीत हांव खुश करू जायनी मिगेल अन्नाक दशरथाक समीत हांव लास्ट मोमेंट हांव नाशिलो मिगेल हात धरले सीते समीत एक रक्षण करू जायनी म्हाका देवा म्हणून ते पुरा पशु पक्षी झाड पुरा तांगेले सकड रोदन करता राम ताका हग येशील की ना हगीन द्वेष नाशिले असूय नाशिले कैकेयी वेरी नाशिले सो देवानच एक डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयला अनेक काळी सांगता म्हळ्यार एक असूय तरी ना तरी जाल्यार तुमकां आमगेल हृदयांत मैत्री येता तेन्ना सगळ्या वयरी करूण येता आता एक जमदग्नील काणी सांगता आज तुम्ही पुरा जनांना कितली काणी हांव सांगला म्हणून लॅक कर आज काणी पुरा सो दोन्ही काणी कसं म्हळ्यार जमदग्नी आश्रमांत कार्तवीर्य अर्जुन येता सहस्रबाहू कार्तवीर्य म्हणून तागेले ताका सहस्र भाऊ असके तो रायू तागेले सैन्य घेऊन जमदग्नीला आश्रमा येताना गाय येयला न्हू म्हणून जमदग्नी तागेला कामधेनू गाय असता ते कामधेनू गायेला ताका सकड मृष्टान भोजन पुरो सकड खावयता सैनिकांनी पुरो सकड खावयता आका कार्तवीर्य अर्जुनाक ताका दिसता आश्चर्य रे ऋषी हांगा रान्ना आसा हागेला कशी आयल्या म्हणून त्या निमित्ता कामधेनून आमगेल्यागी ती आध्यात्म लोकाची गाय ताजे निमित्त म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून तुमकां दिवचे जाल्ले म्हणून सांगता अयो तुगेला कसले अशें हांव व्हरता म्हणून तांडून आपूण व्हरता तेन्ना हो येता परशुराम जमदग्नी पुतू परशुराम सांगता अशी कार्तवीर्य अर्जुनान कामधेनू तांडून येयलो हो पेता परशुरामाक तागेले परुश घेवन त्या कार्तवीर्य अर्जुनाले सहस्र भाव कटकोन ताका दिवश मारून कामधेनू घेवन येता तेन्ना वो जमदग्नी सांगता आमी ब्राह्मण आमी क्षम करका न्हू तू कसला ताका दिवश मारले आता तू पाप केला तू आता तीर्थयात्रे वच म्हणून सांगता तशी परशुरामाक तीर्थयात्रे वचून ते पाप प्रायश्चित कर म्हणून सांगता तशीची जमदग्नी बायल कोण रेणुका परशुरामाला आवसू ती महापतिव्रता तिणे न्हंयक वचून उदक घेवन वचके ते न्हंयक उदक घेवन वतना न्हंयची तेन्नाची न्हंयची बगले नाशिल्ली मातयेन बुरकुळ करून तांतू उदक घेवन येचके म्हळ्यार ती कितली महापतिव्रता पळयाची उदक घेवन येवचके तशी ती उदक हाडू वता उदक हाडू वतले ते न्हंयतू कोण एक गंधर्व चेलिया वट्टू जलक्रीडे करता आसता तेन्ना ती पळयतना तागेले वयर तिका एक मन जतके रेणुकाक एक घडीक म्हणून ती विसरून वता ते उदक हाडचे लेट जाता उदक येता येवन जमदग्नी एद्राक पांय पडून राबता म्हळ्यार चूक जाले क्षम कर म्हूण जमदग्नी त्रिकालदर्शी ताका पुरो गुत आसा ताका कळटा तेन्ना सांगता परशुरामाले आनी 3 भाव आसता तांकां तिगेले गळ कटकोवन उडय म्हूण सांगता तांणी आयकनात तेन्ना परशुराम येता
परशुरामा सांगता तांगेले भावाले आणि आवसूल गळ कटकोन म्हणता तेन परशुराम इमिडिएट तांगेले भावंडाले आणि आवसूल गळ कटकोन उडयता तेन्ना जमदग्नी भारी खुश जाता कसन जाय तुका म्हणून ते सांगता मिगेल भावंडाका आणि मिगेल आम्माका आपास जीव करी ताने न्हीद दादोकून तेला म्हणके करी म्हणून म्हणता तशीची ताने तांक जीव करता म्हळ्यार कितले शक्ती जमदग्नी पडा तेन्ना न्हीद दादोकून तेला म्हण कुटयताची तशीची या कार्तिवीर्य अर्जुनाल चेडू हांक जमदग्नी वेरी भारी एक नमने मस्त द्वेष असता तशी एक दिवस जमदग्नी ध्याना बशिल्लो आसतना मागचे देखून येवन ताका गळ कटकोन सोडता म्हळ्यार प्रभुपाद बरयता कसं लाका म्हळ्यार जमदग्नीन ते रेणुकाक क्षम दीन परशुरामा सांगले आम्ही क्षम करका द्वेष दवरून म्हणून जाल्यार जमदग्नी केली कसं नाही रेणुका क्षमी दीन तशी मी तो डाऊनफॉल झालो तो भक्तीन तू डाऊनफॉल झालो तशी केन्नाय असूये दवरल्यार आमकां करुणा येना जाल्यार मैत्री ताचे फुडें मैत्री येना मैत्री फर्स्ट येवका मागीर करुणा येना हे एक काणयेन आमकां कळटा की असूया द्वेष आनी जीवदया हे येयना ताका ते सोडपाचीच म्हणून हांगा सांगता सर अनेक चैतन्य महाप्रभू काणी सांगता जाल्यार चैतन्य महाप्रभू पुरी असतना रामचंद्रपुरी म्हणलो तो येता आणि जेवतना ताणें क्रिटिसायज करचें कसं न्ही हे संन्यासी इतले जिकड जेवता वे अशें जेवचें ना जे संन्यासी ना सकड खावचें ना जे अशें म्हणून क्रिटिसायज करचें चैतन्य प्रभू कसले ताका जवाब दिना तांगे वरलेले पुरा चैतन्य महाप्रभू आशिल्ले संगाती आशिल्ले पुरा वैष्णवांक भारी बेजार जाल्यार तांणी उरलेना येदूर जवाब दिना ती म्हळ्यार रामचंद्रपुरी तो एक वैष्णव तो चैतन्य महाप्रभू कसले जवाब दिना नेक्स्ट डे देखून चैतन्य महाप्रभू काल वंटे जेवचे सुरू करतके ताणी जेवचे काल वंटे ताण सांगला म्हणून काल वंटे जेवचे सुरू करून तागेले शरीर पूरा क्रश जावन भारी वीक सपूर जातके म्हळ्यार ह्या काणयेन कसं कळटा चैतन्य महाप्रभू कोणी सांगले म्हणून ते रामचंद्रपुरी वरी द्वेष दवरना तागेले वयर तशीच रेस्पेक्ट दवरता तशी पळय चैतन्य महाप्रभू समिती हे डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयला असूया म्हळेले असूया द्वेष म्हळेले आशा नज्य म्हळेले आनी चैतन्य महाप्रभून समेत डेमॉन्स्ट्रेट करून जालें तसं नमने आम्ही अद्वेष्टा सर्वभूतानां सक्कड जीवा वैरी सर्वभूत म्हळ्यार सक्कड जीवी वैरी आमकां स्नेह आसता द्वेष ना तरी जाल्यार आपापी आमकां सक्कडा वैरी स्नेह आसता आमकां हो केल्यार पण आमगेल बुद्धी कस जाल्यार जाव घालता तेन्ना स्नेह नाक जाल्यार तेन्ना द्वेष हो आमगेल कसं काम जेवप जाल्यार हो गुरु त्या करी गुरु हो बॉस अशें म्हणून उरलेचे गुरु बॉस म्हणून उरलो न्हू आमगेल काम करून घेवचे म्हळ्यार आमी मैत्री तुगेले हा फ्रेंड म्हणून एक्टिंग करचे आमी तसल जन जाल्यार हे मैत्री तशी न्ही आमगे काम जेवचे खातीर मैत्री नाका जाल्यार तो नाका आमकां तशी जास्त न्ही हे अनकंडिशनल लव हे कशी मैत्री आसता म्हळ्यार सर्वभूतानां मैत्र म्हळ्यार अनकंडिशनल लव तुगेले निमित्त म्हाका कसले नाका तुवें एक कृष्णालो पार्ट एंड पार्सल अंश मिगेल तुगेल हृदयांत परमात्मा आसा ते जीवेर दया ते असल्यार आपापीची प्रति एक जीवराशी वैरी आमकां मैत्री येता आनी तो सांगला एग्जाम्पल आमी पळोवचे गेल्यार प्रल्हादान तागेले आनंद हिरण्यकशिपून ताका त्या नमुने कश्ट दिले जाल्यार प्रल्हादाक तागेले वयर कितनाय दया हिरण्यकशिपू वयरी मागीर तो नरसिंह देवान प्रत्यक्षाच्या निमित्त मिगेल अन्नाक क्षम करी म्हणून निमदिता म्हळ्यार कितले तागेले सर्वभूतानां मैत्र म्हळ्यार सक्कड जिवा वयरी दया ते प्रल्हाद दाखयता मागीर रावण मेले सता रामू सांगता रावणान मिगेल बायले व्हेल्ले म्हणले ते
द्वेष दवरना अशे तागेले अंत्यसंस्कार करी रेस्पेक्टफुली करी म्हणून विभीषणा सांगता. हे रामान समीत हे गुण दाखयल्या तागेले सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक दाखयला. आणि तशे निमित्त आमी कसं पळोवका म्हळ्यार सगळ्या हृदयांत परमात्मा फुडली सकट कसन जाल्यार ते विसरून आमी जिवा दय दिवका. दय म्हळ्यार कसन दिवका आमी दय कसं करची? कृष्ण भक्ती दिवच्याक आमी सगळ्यांक प्रयत्न करता. तेन्नाची आमी सर्वभूतानां मैत्र म्हळ्यार जाता. आम सगळ्यांक एसोसिएशन दिवका, भक्ती करूंक एसोसिएशन दिवका. देवाल खातीर देवा संतोषा खातीर आमी खंयची काम केलें तागेल खुशी खातीर करचें, मिगेल खुशी खातीर न्हय. म्हाका खुश जाव म्हणून देवाल खुशी खातीर काम करता हांव तशी मैत्री करता. म्हणून नेक्स्ट करुणा. सर्व अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च. करुणा आता हांव दिवे हृदय एका एक लिंक पुरा एक गुण एका एक लिंक एक आयल्यार पुरा गुण येता. सगळ्या वयरी दय आसचे, सगळ्या वयरी कंपॅशन आसचे, सगळ्यांक हेल्प करता सहाय करता म्हणून आसचे. आम पक्कने सहाय करूं ना जाल्यार जायना तरी जाल्यार एटलिस्ट प्रार्थना करूं येता. आतां कितली जाणांक आमकां मेसेज येता तांकां लास्ट परिस्थिती जीव सोडची परिस्थिती सांगेल खातीर प्रेयर कराची म्हणून मेसेज येता. एटलिस्ट प्रयत्न करीत प्रार्थना पुणे करीत न्हय कोणाल खातीर देवा तांगेल खातीर हरे कृष्ण महामंत्र जप करीत. तशी आमी केन्नाय कशें म्हळ्यार आमगेल स्वार्थ केन्ना आसता पळय तेन्ना करुणा येना. स्वार्थ म्हाका जेवका म्हणून तुका तुगेल हृदय विशाल आसल्यार आपापी आमकां दुसऱ्याल कश्ट अर्थ जाता, तांगेल दुःख अर्थ जाता, तांगेल अगत्य आमकां अर्थ जाता तेन्ना आपापी आमकां करुणा येता. आतां काणी सांग जाल्यार आमी केन्नाय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु म्हणून सांगताची. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. ददीती ऋषील काणी सांगया. ददीती ऋषीक वृत्रासुराक दिवश मारका जाल्यार इंद्र वचून वृत्रासुर दिवश मारूक जायना तेन्ना ददीची ऋषीले पाटी बॅड म्हळ्यार त्या घेवन येवन ताजेन वज्रायुध करता निंगिता ददीची ऋषीक तूं दितवे म्हणून. तेन्ना ददीची ऋषी लेखता अरे एक न्हय हें शरीर वच्चेची मिगेले हे पाटी बॅड ताका यूज जात जाल्यार हांव कसले दिवचें न्हय म्हळ्यार तांगेल वेरी देवते वेरी करून येता. करून येवन तागेले शरीर त्याग करून तागेले फाटी बँडान वज्रायुध इंद्र करता. त्या वज्रायुधान वृत्रासुराक दिवश मारता. त्या करुणा जीवी देवते वेल करून येता का ददीची तो मरच्याक ह्या करना आज ना जाल्यार फाल्यां मरचेच न्हय कसं जालें म्हणून तागेले फाटी बँड ताका दिता. तशें शिबी चक्रवर्तीले एग्जाम्पल घेया. शिबी चक्रवर्ती कशी तागेले शरीर आदकुनूची ते पारव्याचे पारिवाळाले तुका समजावन मास दिता. करुणा ते हागेल वेळी करून दिवन ते पारिवाळाचे मांस दिता. तशी करुणा म्हळ्याली ही. नेक्स्ट अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममा. निर्ममा म्हळ्यार कसं रे हांव मिगेले म्हाका जाय हे निर्ममा मिगेले. केन्ना हे मिगेले म्हाका म्हणून दिसता. आतां एक्सिडेंट जालें म्हणलें क्या खंय अर्थक्वेक जालें व्हडले तुफान येयले मस्त जन्मले आमी केन्नाय रडता की तेन्ना मस्त रणाची कसले रणाची आमगेल कोणीय नाची न्हू मिगेल कोणीय नाची यो म्हणून अशी लेखता आमी रणाची म्हळ्यार आमकां तांगेले कोण कोण मेल्ल्याची तांगेल वेर आमकां तांगेले प्रीती ना आमकां संबंध ना कनेक्शन ना ते निमित्त आमकां दुःख जायना. मिगेल तरी जाल्यार मात आमकां
दुःख मिगेल कसं गेल्यार मात्र आमकां मस्त लॉस दिसचे. तशी आमकां समान भावना यो मिगेल आमगेल चेडूवांक तांगेल आन गेल्यार कितले अनाथ जातकी तशीच कितलीकी जनाले बांबून गेलीची, कितलीकी जनाले बायल गेलीची, तांगेल चेडू बाळ अनाथ झाले नवे म्हळेले. अर्जुन कशी सांगता पुरा जन युद्धांतू अनाथ जाताची पुरा जन भायल मनशाल बांबून मरताची मागीर वर्णसंकर येता अशी म्हण अर्जुन कशी दाखयता ते निर्मम. तशी आम्ही कशी जाता म्हळ्यार आम्ही गोलक वृंदावन वच्ची आमगेले एम आम ते वचका म्हण जाल्यार आम हे पुरा गुण आम्ही हगूर आमगेला अंतू हाडूक आम्ही प्रयत्न करता. कशी भांगराक पेट मारली तशी कशी त्या शाईन जाता तशीची आम्ही ते गुण पुरा आम्ही आमगेला येवच्याक प्रयत्न करता. फॉर एग्जाम्पल आता दिवच जाल्यार षट गोस्वामी तांकां मिगेल म्हळ्यार खंयची नांची नाशिल्लें. मिगेल घर मिगेल हे मिगेल आश्रम तांणी एक दीस एक रुका म्हणून तूं आसता आशिल्लें. तेव्हा तांणी सांगताची दूध गायचे दूध धार काडची कितले वेळ असते तितले टाइम के तांणी एक रुका वेरी एक रुका सकल तसल नमुनेचे तांकां निर्मम म्हणून मिगेले म्हळेले आसना. आता प्रभुपादाले एक्झाम्पल घेतला रे. प्रभुपादाक मिगेले म्हळेले नांची म्हाका जाय म्हळेले नांची नाशिल्ले. एक 40 रुपये घेवन थंय फॉरेन वचून ते पुरा हिप्पी जन ते गलीज जन सिगरेट मादक द्रव्य तांगेले तसल जनाले तांगेल वोट बसे आमकां जाल्यार यो कोण आमगे लागी बसला तो गलीजच की यो म्हाका गलीज जाता तागेल वोट हांव बसना. तशी प्रभुपादान लेख न्ही. प्रभुपादान एक म्हणटा तांणी हिप्पी जन पुरा एक मीटिंग शी दवरता एक सत्संग म्हणले क्या तेन्ना प्रभुपाद ध्याना बसता अशी दोळसून पळयता पुरा जन अर्द आंगल घाल आशिल्ले. प्रभुपाद कसले ह्या लेखना तांकां सांगता तुमी आईल भारी संतोष जालो तुमकां हे शरीर रूपी आंगल कशी काडचे म्हळेलें हांव शिकयता म्हूण सांगता. अरे तुम्ही कशी अर्द आंगल घालेल्या कसल म्हणे गलीज तुम्ही अशी तशी म्हणून कसले सांगानी प्रभुपादान तांकां तांगेल आनी करून दाखोवन तांकां उद्धार करूक तांगेल कृष्णाल अंश तांगेल पार्ट एंड पार्सल तांणी म्हणून सांगून तांगेल करून दाखोवच्या कशी प्रभुपाद हांगा अमेरिका गेलेलो. तशी आमी हे गुण पुरा भक्त डेमॉन्स्ट्रेट कोस दाखयताचे. काली थर्सडे थ्रो बॅक म्हळेले शेषाद्रीपुरमा दाखोवन आमगेल गुरु महाराजाल पास्ट टायम ऐकत आशिल्ले. तांतू सांगता आशिल्लो प्रभू कसं म्हळ्यार एक म्हणटा नवद्वीप परिक्रमांतू तांणी सकट टेंट आशिल्ले तेन्ना एक डिवोटी रात्री उठयतना आमगेल गुरु महाराज जयपताक महाराज रात्री टॉयलेट धुता आसके. जयपताक महाराज टॉयलेट धुता म्हळ्यार कितले तांगेले शरीरावर हांव गुरु हांव व्हडलो हांव त्या काम करचें हांव व्हड काम करचें हांव प्रिचींग मात करचें अशें म्हण नाशी. तांणी सेल्फलेसली मिगेले भक्तांक टॉयलेट क्लीन आसता म्हणून रात्री मध्यरात्री टॉयलेट धुत आशिल्ले पळयाची. कसल म्हणे गुण आमगेलांत आस की आमगेल घरकाचे टॉयलेट धुवच्याक आमी मागशेताची आमीची गलीज केलेले आमी धुवच्याक मागशेताचे कितले की घरकडे गलीज दवरताचे. तशेंच गुरु महाराज ते दिसू थंय टॉयलेट धुतके तसल गुरु आमगेले प्रभुपादाल पुरा गुरु वृंद तशी आसाची. आमी तसल गुण आमगे लायफांतू हाडच्याक आमी प्रयत्न करता. नेक्स्ट गुण कसले निर्ममो निरहंकार हंकार अशें नज हंकार कसलो आसता आमकां दुड्डू मागीर लायक सौंदर्य व्हडले एज्युकेशन व्हडली शक्ती असल्यार आमकां हंकार येता. म्हाका मस्त दुडवा हंकारू चंदाय हंकारू
विद्ये अहंकारो शक्ती अहंकारो पुरा येता नी जावन तो पळयला रे देवाक कंपेर केल्यार आमगेल कसं सौंदर्य कसं संपत्त कसं शक्ती कसलं नॉलेज ज्ञान कसले ना तो कितले ब्रह्मांड तागेल शरीराद कुणी येता कितले तागेल ऐश्वर्य आमगेल कसले ना ताकाची भागवत भक्ता संघ हे सकळ भगवंता लीला तर ऐकेल तर जाल्यार कळटा आमगेल कसले ऐश्वर्य कसं लेक्का नातिले म्हणून न्ही या तरी अहंकार आस म्हणल्यार आमी वायट वाटे वत्ताची दुड्ड आशिल्ले जन पिवचे कसले मादक द्रव्य त्याक एग्जाम्पल नळ कुबेर मणिग्रू तांणी कुबेराल चढवा अहंकार दुडवा अहंकारान मागीर शाप नारद मुनीले शाप घेताची तशी पांडव तांकां एक अहंकार आशिल्ले निमित्तान तेणे द्यूत खेळताची रावण ताकाय अहंकार आशिल्ले निमित्त ताणे सीतेक थांपून घेवन चमकलो हे सकड अहंकाराची काणी अहंकार काणी एक सांगता जाल्यार इंद्रदुम्न महाराजू एक म्हणटा अगस्त ऋषी येतके इंद्रदुम्न महाराज तेन्ना अगस्त ऋषी सांगता इंद्रदुम्न महाराज म्हाका तू कसले तू गेले म्हळ्यार म्हाका दिव का म्हूण सांगता तेन्ना इंद्रदुम्न सांगता हांव राय न्हू हांव तुका मस्त संपत्त दिता त्यान दिता भांगर दिता दुड्डू दिता कसं तेन्ना यो म्हाका ते नाका ते राज्याचे ते दुड्डू तुगेल न्हय हे म्हाका नाका ते म्हणटा तुगेले तस जाल्यार मिगेल रथ दिता म्हणटा अयो रथ ते रायाल रथ तुगेल न्हय म्हणून सांगता तुगेल न्हय या मिगेले शरीरान तुगेल सेव करता म्हणटा अयो शरीर हे तुगेल न्हय ते तुगेले आम्मा दिलें तुका म्हणून म्हणटा तेन्ना अगस्त ऋषीने म्हणटा हांव आनी कसं दिवेत तुका म्हणटा अहंकारू दी म्हणटा कसं म्हणता अहंकारू ते अहंकारू दी म्हणून म्हणता तेन्ना तशी तो इंद्रदुम्न महाराज कळटा गेले हे संपत्तू हे वैभव हे शक्ती हे पुरा क्षुल्लक म्हणून सांगून मागीर तो इंद्रदुम्न महाराज पुरा त्याग करून मागीर अरण्या वता मागीर तो हस्ती जावचे ते नेक्स्ट जन्मांत ती काणी इंद्रदुम्न महाराजाल तशे आमगेले अहंकार दी म्हणून तो सांगता तशें मी अहंकार म्हळ्यार कसलेच अहंकार एक क्षुल्लक ते आज असल्या फाल्यां वता आज आसा फाल्यां वताची तसं आसतना कसला अहंकार आज म्हाका सौंदर्य पुरो फाल्यां ते वता आज ज्ञान पुरो फाल्यां विसरून वता आज दुड्ड पुरो फाल्यां दुड्ड वता म्हणटा अहंकार कसला तशी निरअहंकार म्हणून आसल्यार देवाक भारी खुशी जाता म्हणून सांगता नेक्स्ट सम दुःख सुख क्षमी दुःख आनी सुखांत एक लेख असचे न्ही रात्री जाल्यार फाल्यां जाता फाल्यां जाल्यार रात्र जाता तशी दुःख येता दुःख नंतर सुख येता सुख नंतर दुःख येता शीत जाता शिया दिवस वैशाख येता वैशाख येता शीत येता हे पुरा कॉमन प्रकृती नियम त्या आम्ही हे पुरा देवाल इच्छे प्रकार चलता कसं आयल्यार ते संतोषान स्वीकार करून तांतूची सैसून जीवन करचेची एक भक्ता लक्षण हो सुख आयल्स मातसो व्हडले हिग्गू म्हळ्यार व्हडली हें जावन पुरा कसले विसरून कसले कोणाके रिलेशन नाका कोणाले गुर्तू नातला म्हणे अहंकारान चलचे न्ही ना दुःख आयल म्हणून प्राण काण घेवची न्हय तसंच करता सम दुःख सुख क्षमी हे आसका म्हणून भक्ताल एक लक्षण म्हणून हांत भगवंत सांगता नेक्स्ट संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पित मनोभिद्य हो मस्त सांगचे असं टाईप जाता आयलं संतुष्ट कोण संतुष्टी कोणा तृप्ती आनी संतुष्ट आता मी संतुष्ट ऐकूचे गेले रे हो आता तुमगेला हांव निमगिता तुमका कसले चेंजेस जावका वय हो म्हाका चेंजेस जावका माताजी मिगेल बामणान लेट येवचे तांचे चिके वग्गी आयला म्हाका लायक आशिल्ले मिगेल चेडू चिके हट मारी तांणी चिकेची सम अशें आसलें चांग आशिल्लें हो मिगेल बायल वे चिकेची विसरता तीन चिकेची उडगास दवरचे आसले लायक आशिल्ले
त्या वेळ यो ते काम नाक कशील म्हाका विंगड काम मेळ्ळें लायक आशिल्लें यो अशी कसल तें असलें लायक आशिल्लें हें असलें लायक आशिल्लें तें असलें लायक आशिल्लें म्हणलें आमगेलें केन्नाय कंप्लेंट्स संतुष्टी ना तृप्ती ना तसल नमगे जाल्यार भक्त आशिल्लो केन्नाय संतुष्ट कसले परिस्थिती तो संतुष्ट आसता कसला म्हळ्यार प्रति एक परिस्थिती तागेले चांगा खातीरची ना तागेले कर्मा अनुसारची ते मेळचे आमी ताजे निमित्त या भक्ती करूंक तुमकां या हांव तूं काणी सांगतले नारद मुनी सांज चड आसतना तो तागेला आवस मारता जाल्यार तो आवस मारला तो लेखना म्हाका आणखी भक्ती करूंक लायक आसले देवाक सुदूच्या वचे लायक जाले म्हणून लेखता तशी संतुष्ट आसका संतुष्ट आमी केन्नाय कसं मेळना की त्या देवाल प्रसाद सुख जो दुःख जो कसं मेळ्ळा रे आज मीठ नातील जेवण मेळ्ळें ओ आज देवाल मना आसा हांव मीठ नातिले जेवका म्हळेलें तशें संतुश्टान खाल्ली तरी जाल्यार त्या भक्ताले लक्षण सततम योगी कशें आसता तागेले इंद्रिय पूर देवाले सेवेतू काढता पूरा इंद्रिय तागे सकड इंद्रिय एग्जाम्पल अंबरीश महाराज सकड़ा गोत अंबरीश महाराज सकड तागेले इंद्रियान देवाची डिवोशन सर्वीस करता आशिल्लो तशी आमी केन्नाय योगी जावन आसका यथात्मा दृढ निश्चय यथात्मा म्हळ्यार आमी केन्नाय कोण इंद्रिया कंट्रोल करता आसची तोची यथात्मा म्हणून सांगतात आमी केन्नाय आमगेली इंद्रिय कृष्णाल सेवेंतूची यूज करका आमी ते हे केद साध्य भक्ताल संघ असल्यार मात आमी आमगेली इंद्रिय आमगेल खातीर तृप्तीक आमी यूज करना देवाले खुशी खातीर आमी आमगेली इंद्रियान आमी काम करूं येता नेक्स्ट दृढ निश्चय दृढ निश्चय व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी लेखतात आमी भक्त एक दिवस मंगळ आरती येवचे एक दिवस लॉग इन जेवचे हांगा झूमांत भागपुराण कोंकणी आनीक दिवस करची ना एक वार नंतर येवचे 16 माल एक दिवस करचे एक दिवस करची ना एकादशी एक पण करचे आनीक पर करची ना अशी पुरा आमगेले नमून पुरा अयो देवा गोतच न्हय अयो न गोतच म्हाका जाय न्ही म्हणून देव गोतच अशें म्हणून सांगून कशी पुणे हे पास करचे असल नमुने आमगेले बुद्धी ह्या दृढ निश्चय म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले गुरु महाराज जयप्रताप महाराज तांकां कसले मेजर ऑपरेशन किडनी ट्रान्सप्लांटेशन लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन असल सकट ऑपरेशन जाल्यार तांगेले 16 माळ करचे आशिल्ले ते बाक आशिल्ले तांणी हुशार जातरी पुरा ताजे चडची तांणी जप केला आमी एक दिवस 16 मास जाले अयो जाय न्ही आजी जाय ना फाली देवा गोतच न्हय आज पुरा आमगेले रिलेटिव्स आयलींची तांगेले निमित्त म्हाका जाय न्ही अशी सांगून सबूब सांगून आमी एस्केप करूंक पळयतात ते आश्चर्य दृढ जावन आसका आमी एक संकल्प केले म्हण मागीर आमी ते करपाचीची तसल नमुन्याचे आमगेले हे आसका ध्रुव महाराज तितलो सांज जाल्यार दृढ निश्चयान तो स म्हयने भितर देवाल दर्शन मेळटा का तितलो तपस करून ध्रुव महाराज जाल्यार दृढ निश्चय ते आसका आमकां तशें तांकां हल्लोचें जायना तांगेले निश्चय तो हल्लोचे भक्ती मार्गान निश्चय हल्लोचे जायना तसल दृढ निश्चय आशिल्लोची भक्त म्हाका बारी प्रितीचो म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ मयि अर्पिता मनोबुद्धी ते बुद्धी पुरा म्हाका दिवका बुद्धी केन्नाय देवाल वयर आमगेली बुद्धी आसका आमगेल मन तू कसले तरी भरली तरी जाल्यार जपा वयर आमकां इता जपा कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना म्हळ्यार आमगेल मना नाकनातील पुरा भौतीक विशय आसक्ती आशिल्ले निमित्त आमकां जपा वयर कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना भागवत आतां हांव सांगता आसा चडून आपयता चितना अशें आपयता जेवण काण तेन्ना आजे वरी मन आसना अशी आमगेल मात ते विंगड कसं भरला रे आमकां आजे वरी ध्यान आसना कॉन्सन्ट्रेशन आसना तसल आमगेल नमनो आमी यथात्मा दृढ निश्चय मयि अर्पिता मनोबुद्धी आमी देवाक दिनच आमगेल मायंड म्हळ्यार आमगेले विंगड इंट्रस्ट आसा त्या खातीर आमकां देवाल वेरी बुद्धी आसना तेन्ना केन्ना आमी भक्ता संग आसल्यार मात्र आमकां जाता संतुष्टम योगी एक लायक काणी सांगता
कसं म्हणाले लाल बहादूर शास्त्री लग एकलो कोण के एकलो 5,000 लोन दी म्हणून येतके लाल बहादूर शास्त्री म्हणके मिगेला ना बा हांव म्हाका मेळचे 500 रुपये सांभाळो खंय दुखून दिवचे मिगेला ना म्हणून तो मनीस वचून लाल बहादूर शास्त्री बायलेले निमके बायला दिता 5,000 रुपये दिता लाल बहादूर शास्त्री कळटा तू कशी दिल ताका 5,000 रुपये तेन्ना ती सांगता पळय तू आमकां 500 रुपये सांभाळलो आमकां 400 रुपये मात खर्च जाता आशिल्ले ती 100 रुपये पुरो हांव तशी सेव करून दवरली ते ताका दिली हो लाल बहादूर शास्त्री सीधा वचून टेबलार बसून रायटिंग पॅड घेवन इंडियन गव्हर्मेंटाक बरयतके पळय नेक्स्ट महिने देखून म्हाका 400 रुपये करी म्हाका 500 रुपये अगती ना म्हणून गाजके तसले संतुष्टम सततम योगी तसल संतुष्ट आशिल्लो लाल बहादूर शास्त्री मेळ्ळेलांतू तृप्ती पडची तसल म्हणे लाल बहादूर शास्त्री आशिल्लो ते आमी तसल आमगेले गुण आसका योगी आता योगी आमी भक्ती विनोद ठाकूर तो तागेल पुरा पोयम तू हांव अधम हांव असलो नीचू म्हणून तांणी बरयताचे तिच्या भक्ती विनोद ठाकूर अधम आमगेल प्रकार अधम म्हळ्यार कोण पाप करता की तो अधम म्हणून सांगीत जाल्यार भक्ती विनोद ठाकूरान कशी तांणी अधम म्हळ्यार एक क्षण देवाक विसरल्यार तांणी अधम म्हणजे तसल म्हणे तांणी योग्य आशिल्लीची प्रभुपादांनी पुरा तांणी तसल म्हणे भक्त आशिल्ली निमित्त देव तांणी सांगिल म्हणकेची काम करता आशिल्लो तांणी सांगिल तशीची प्रभुपादान लेखी ताणें 40 रुपये 40 रुपीज घेवन गेलेलो ताणें 108 10 वर्स भितर मंदिर पुरो जाता आशिल्लो तसल योगी जल निमित्त देव तांणी सांगिल तशी आयकितो हम भक्त पराधीना म्हणून भगवंत सांगता भक्तान कशी केली की तशी हांव तांगेल वश जाता म्हणून ते एक प्रभुपादाल साक्षी तशी नेक्स्ट दोन्ही श्लोक जाल्या आणखी मस्त असं 9:30 जेवचे आयले आणि एक 10 मिनिट घेऊया तू माताजी हरो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा घेया माताजी घेया 9:30 जालें न्हू वय वय मागीर यस्मा दिजते लोको लोकानो दिजते हर्षामर्ष बैदो मुक्तो यसचे मे प्रिय आम्ही कसले लोक कसं म्हणटाची आम्ही ते ह्या करू नज लोक होगल सीताची तेगल सीताची आम्ही ते करू नज ते क्लॅक दिवचे नज मॉल दिवचे नज कोण कसं म्हणाल तेका लोक कसं म्हणाल तांतू आम्ही समचित्त आसचे एक भक्ताले एक लक्षण एग्जाम्पल तुमका ऐकूचे पर एक पण नंदी वैरी शिव आणि पार्वती बैसून वताची त्यांना अर्जुन म्हणते पळय इतलें नंदी रे हे 2 जण बैसून वता आसाची म्हणून सांगते तेन्ना ईश्वर देवतके पार्वती नंदीर बसके पळय कसल म्हणजे भाई मातशी बामणा चमकार आसून ही बसल्या चंद कोण राणीशी म्हणून म्हणतात के तेन्ना पार्वती देवतके शिव बसतके अरे पळय वा कसल म्हणे बामण बायल मातशे चमकार ताणें हो चमकता आस पळय म्हणून सांगता अशी लोक कस म्हणल्यार छान म्हणल्यार कस न्ही पुणी उलयता आसता सो आमी यस्मानो कोण कसं म्हळ्यार उद्वेग करण्याची कोण होगलसिल्यारी तेगलसिल्या आमी ताका केर आनी सुख दुःखांतू आमी भय कसला जाता आमकां भय कसला भयात द्वेग भय कसला जाता आतां आमी एक आस्पत्रे वताची आस्पत्रे गेल्यार आमी ऑपरेशन एनेस्थीसिया सगळं कितले लक्ष घातले दुड्ड दिवन तागेल हातांत आमी शरीर दिताचे आम भय जायना कसलं म्हणत तो नाव घातलेलं लायक डॉक्टर के हात करून लायक ताणें ओपन हार्ट सर्जरी केला के अशी केला के तशी केलं म्हणटा तागेल पुराय हिस्ट्री गो तशी मिळता तागेल वेळ धैर्य आसता आमकां कसलं भय जाता म्हळ्यार आमकां देवाल वेर विश्वास ना आमकां देवाले कीर्ती गोतना देवाले गुण गोतना त्या खातीर आमकां देवाल वेर विश्वास ना त्या खातीर आमकां भय जाता आसा देव केन्ना आमगेल फाटीबला आसा देव म्हाका केन्ना सहाय करता ह्या म्हणून तरी आसले तरी जाल्यार आमकां भय आसना कोण भक्ताक पळय केन्ना ताका दृढ विषय आसता की देव मिगेल वटू केन्ना फाटीबला आसता म्हणून तशें निमित्त आमी तसल गुण आसले तरी भय उद्वेग नातिलो
तो म्हाका भारी प्रितीच्यो म्हणून कृष्ण सांगता. अनपेक्ष सुचित सुदासीनो गतव येता म्हळ्यार परिशुद्ध आशिल भक्त केन्नाय कसलेची दुःख जो सुख जो जाल्यार ना दुडवाक हाकचो मागशी वचना. दुड्ड जायी म्हाका व्हडली घर जायी म्हणून ह्या लेखना दुडवा मागशे वचना, कीर्ती मागशी वचना. तो सुची असता, 2 पंथ 3 पंथ नाचता आणि भितरी भारी सुची असता आणि प्रत्येक डिसिजन घेवच्यान तो भारी दक्ष जावन असता. तशें असता. नेक्स्ट, यो न रश्यत न द्वेष्टि न सोचित न कांक्षति शुभाशुभ परित्याग भक्तिमान समे प्रिय. कोण तेंची कोण सुखांतू वैर वचना, दुःखांतू सकल वचना, कोण शोक करना आणि शुभ आणि अशुभ पुरा देवान दिलेले ते म्हणून लेखून कोण जीवन करते तसल भक्त म्हाका भारी प्रितीचो म्हणून सांगता सर. नेक्स्ट, समशत्रूच मित्रूच तथा मान. शत्रू मित्र तांतू कसले डिफरन्स लेखना. मान अपमान तांतू एक कसले डिफरन्स. तेंचे शीत उष्ण सुख दुख हे ऑलरेडी सांगला. शीत उष्ण, शीता मागशी उष्ण, उष्णा माग शीत, दुःखा मागचे सुख, सुखा माग दुःख हे तांतू समचित दवरतो तसल भक्त म्हाका भारी. तुल्य निंदा आसतील म्हणून संतुष्ट येन कोण केन्नाय तृप्ती असून कसले एक आसक्ती नाशी सदाची मौनी जावन आशिल्लो तसल भक्त आणि स्थिरमती तागेले मन स्थिर जावन आशिल्लो तसल भक्त भारी प्रितीचो म्हणून सांगता. मागीर लास्ट, ये तु धर्मामृतमिदं युतक्तं पयुर्पास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते मे प्रियः. कसं म्हळ्यार लास्ट कृष्ण सांगता कोण हे भक्ती मार्ग डिवोशनल सर्विस भक्ती मार्गांत येवन श्रद्धेन म्हाका खुश करचे तागेले एक एम जावन जीवन करचे तसल भक्त म्हाका भारी प्रिय म्हणून सांगता. हांव मस्तू धांवडेले मस्तू काणी सांगता म्हणून लेखिल्या जायनी. स्थिरमती सतदान स्थिरमती म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार म्हाका भगवंत मिगेल मती, भगवंत मिगेल गती, भगवंता कशें खुश करचे मिगेल रती म्हळ्यार आसका. आता आमी कसं स्थिरमती आमगेले आसना. आमी लेखता आमगेल काम तरी जाय जाल्यार यो त्या थंय दर्गा गेल्यार आमगेल काम जातके, हांग चर्चा गेल्यार आमगेल काम जातके. आम स्थिरमती ना, एक देवाल वेरी श्रद्धा ना. आमी थंय हांगा वचया तशें म्हणून आलोचन करता. स्थिरमती आसका मिगेल देवोत्तम परमपुरुष कृष्ण तागेलेच हांव सेव करचे, तोच म्हाका राखतलो, तोच गती, तोच तागेले सेव करचे मिगेल रती, तोच मिगेल मती म्हणून लेखून आमी सेव करता. प्रति एक चॅप्टरान तो देव सांगता आसता असल भक्त प्रीती असल भक्त मिगेला येता म्हणून सांगता. तशी आमी एक लास्ट काणी एक सांगता. कसं म्हळ्यार अहम भक्ता पराधीना म्हणून सांगता. देवान भक्ताल कसं काम करनी. पांडवाले राजसूय यज्ञ म्हळ्यार थंय पुरो पाय धुवचे काम करतके. अर्जुनान रथा सारथी जाल्यार अर्जुनाल रथा सारथी जातना अर्जुन देवोत्तम परपुरुष कृष्णाल फाटीक मस्तितके तेवे सेसून घेता. शिशुपालान सोवल्यार तेवे सेसुता. तो शांतीदूत जावन वतना कितले सकट उलयता जाल्यार सेसून घेता. भक्ताल खातीर कसं जाल्यार सेसून घेता. तसल नमनेचो भगवंत अशे ह्या गुण तरी आसली म्हणटा जाल्यार भगवंत अहम भक्ता पराधीना. भक्तां सांगील तशी हांव करता म्हणून सांगता. अशी न्हय कृष्णान पांडवांक कितली भक्ताक ताणें रक्षण दिलेली तांकां पाविलो. कृष्णा म्हणून आपयस जाता तो हाजीर. तशी एक काणी सांगता. जगन्नाथाली एक काण रथयात्रा जाली माता. एकलो बंधू मोहंती म्हणून आशिल्लो. तो सुदामाल म्हणकेची भारी दुर्बळ चेडूवांक कसले खावचे ना, बायले कसले खावचे सांगता. बायला तुगेले कोणी बंधू नावे ते बंधूला आमकां व्हरी म्हणून सांगता. जायत म्हणून तो आस बंधू वचया म्हणून सांगता. चेडूवांक कशी व्हांवन जगन्नाथपुरीक वताची. जगन्नाथपुरी गेल्यार सांजवेळ जाता. सांजवेळ जाता मस्त जन के आज आमगेले बंधू लागी मस्त जन आसाची. आमी फाल्यां मेळया
म्हणून चेडवा भूक जाला ते नाल्या तू कसे की तोडा तो शीत ते वाण घालतन की पडलेल की दुतन पडलेल की ते शीत तोडे हाणू चेडवा दितके ते निदतके तेन्ना रात्री एकलो बंधू मोहंती म्हणून एक ब्राह्मण येतके ब्राह्मण एक व्हडले पोळ्यारां तू व्हडले पोळ्यारां पुरा भक्ष्य पुरा घेवन येऊ बंधू मोहंती घ्या तू तुका पेटयला पळय खा म्हणून सांगते ताने पुरा खाताची ते पुरा मस्त स्वीट शीत दाळी पुरा सर्व सकड पोळी गिडी सकड शिल्के पुरा खाताची ते खावन तो पोळे धुवन अयो तो ब्राह्मण घेवन सुदिला ब्राह्मण दिसना के ब्राह्मण दिसना म्हण पळोवन ते कसं करचे म्हणून ते पोळेर घेवन मात्या म्हणा गो न्हिदत के तेर सकाळी पोंडास पुरा सकड पळयताची भांगडा पोळेर दिसना खंय गेलो म्हणून सुदिताच के बंधू मोहती दक्षिण द्वारा लागे निद्दोन के पळ्या हंग पळ्या हागेला असं पोळेर हो चोरू म्हणून सांगून ताका रायाला सांगून जैल हांगालताके त्या दिवस जगन्नाथ राया तू कशी मिगेल बंदूक तू जैला घाल्या मिगेल घरकड येयल्या हांव ताका मिगेल पोळेर मिगेल शीत मिगेल प्रसाद हांव दिला तू कोण ताका जैला घालतलो हा तू आता तागेल पायरी पोण क्ष मागून ताका जावक आशिल्लें वस्त्र की खाण की ताका राबच्या वेवस्था की पुरा सकड करता तू कशी केल्या म्हणून सांगते तशी हेर दीस रायू सकाळी वचून तागेल पायर पूण तांकां पुरा सकड सर्जितके तसल म्हण भक्त बसल जगन्नाथ तसं भक्ताले असल भक्ताल करप इच्छा जाल्यार आमी कसं करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हे भक्ती म्हण का आता चातुर्मास येता चातुर्मास व्रत करता भगवद्गीता डेली वाजूचे भागवत ऐकूचे जप चढ करचे वैष्णव गीत ऐकूचे कथा ऐकूचे लीला ऐकूचे कृष्णा बुक वाजूचे असं सकड करून आम्ही त्या भगवंताले जगन्नाथान कशी आमकां बंधू मोहंतीका प्रीती केली तशीची प्रीती पात्र जेवका अहम भक्ता से प्रिया म्हणून भगवंता सांगता सो हरे कृष्णा सॉरी 10 मिनिट चढ घेतल्या हरे कृष्णा मस्त काणी हांव तयार केलेली जायन सांगू ओके कृष्ण माताजी तुम्ही लेट जाऊन कवर केलं म्हळ्यार तुम्ही सांगितलं कसं ते सांगूया ना अर्ह नाही म्हणून फक्त गुण ज्ञान भंडार समेत तुम्ही सांगते आपल्याला नाव म्हणून सांगतात एक भक्त गुण म्हणून जयप्रताप महाराज इंद्रदुम्न राजाले लास्टाक बंधू मोहनाल कहाणी सांगली हे पुरा आयकना आशिल्ली विशिष्ट आशिल्ली कहाणी सांगली आम्ही प्रवचन ऐकताची खंयचेची ते घेवन कान्नान तू मात्यावत कितले गोतना पण अनुसरसूची मात्र एक तिळे समान तितले बी आम्ही फॉलो करनाची आम्ही ते फॉलो करका आमच्या भगवंतान अनुग्रह दिवका म्हणून मागून घेतात हे सेशन खरे म्हणून म्हाका मनपूर्वक जावन खंयचे क्लास कोंकणी क्लास अटेंड करचे नाशिल्लो आजी फर्स्ट अटेंड केले भारी चांग जावन करून दिला तुम्ही क्लास नेक्स्ट हा तुमगे खंयचे क्लास मिस करणे म्हणून डिसाइड केला हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी ऐकता ना म्यूटर्स माताजी तुमगेले कंटिन्युटी आसका कंटिन्युटी म्हळ्यार आयची क्लास ताजे विशिष्टते आसता नेक्स्ट क्लास अनेक विशिष्टते आसता प्रति दिवस आमी जाल तितले आमी कंटिन्युअस जावन आमी अटेंड जावचे पळोवका ते लिंक कट करूनच त्या रिक्वेस्ट सो आता चातुर्मास आसता एक व्हडला एक ऑपॉर्च्युनिटी 4 महिने 5 महिने सकाळी एक भक्ती केल्या 10 पट्टू फल भगवंत 10 पट्टू फल दिता सकडान कोरका वाले जुलै 3 तारीख देखून चातुर्मास स्टार्ट जाता पूरा जनान जालती ते धडा संकल्प करून धडा निश्चय करून आज हांव ह्या करताची ह्या करना हांव जेवना ह्या करना हांव ह्या करना म्हणून लेकून धडा निश्चय करून जप करची वाजूची भगवद्गीता वाजूची वाजूका पळया तेन्ना तुमगेले स्पिरिच्युअल ग्रोथ हरे कृष्णा कोणाक कसं डाउट क्वेश्चन्स निमगो इतना माताजी टाइम असता टाइम ओके एक 2 निमगे येता कृष्ण
हरे कृष्णा मथुरा माताजी दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण हरे कृष्ण. हा मथुरा माताजी कृष्णान म्हणला आता गेला की मला टोटल काउंट केला रे 31 गुण जाऊ काय की तागेला वच्चाक आता तुम्ही वय. सांगितलं रेस्टॉरंट 13 दाखवलं to 20 ತನಕ ವೈ ತನಕ 31 ಗುಣ ಮಗನ್ ಮೆಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಏನ 1% ಏನ हांव सुरेख सांगला आम्ही पळय कसं म्हळ्यार आम्ही हे गुण पुरो हाडूंक आमी प्रयत्न करताचे निसोरच्या पुरोचे आता अहंकार येवचो म्हाका थोडो अहंकार येव आशा पुरो जाल्यार इमिडिएट आमी एच्चर येता आमकां हो हांव हें करची चुकी म्हळ्यार आमकां कळटा सो आमी सकल पडची नाका निसरताचे निसरता खंडीत कोप येता अहंकार प्रत्येक येता जाल्यार निसरता जाल्यार आमी भक्ता संघ असल्यार आमकां हात दवरून मुरलीधर चरण प्रभू आमकां वयर उखलता. हरे कृष्ण. भाई कसले म्हण म्हाका ते अर्ध गट पुढे म्हाका एक सुंक जालें एक सणा विशयी म्हणटरी ते कसले नात आहे जाल्यार जाता आमी निसरताची खंडीत निसरता जाल्यार इमिडिएट आमकां एच्चर जाता हे भक्ती मार्ग आशिल्ले म्हणटा इमिडिएट आमची करची चुकी म्हळ्यार इमिडिएट आमकां कळटा तितलेच म्हाकाय जाल्यार तितलेच. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद्रकोर मस्त कहाणी म्हणला आजी. आणखी मस्त कहाणी तयार केलेली जाय न्ही सांगू का लेट जाले. ओके आजी कहाणी लॅक कोर का तुम्ही कितली केला सांगता म्हणून हांव तितली कहाणी पुरा ಒಟ್ಟು कोन आशिल्ली सौबरी मुनीले कहाणी सांगता म्हणले केल्या मागीर अनेक मलयाळी सेंट आल तागेल कहाणी सांगता म्हणले कसली सांगू जाय टाइम जालो. माताजी आमकां घरान तूं चेडवान उलयतानी बामणान उलयतानी की एक वेळा कोप येता त्या कशी कंट्रोल करचे नाही कोप आता म्हाका येता कोप जाल्यार इमिडिएट म्हाका कळटा हें हांव करची चुकी म्हळ्यार कोप येवच्या पुरो जाल्यार फुडें कोप आयल्यार कशी आशिल्ली आतां कोप आयल्यार कशी आशिल्ले डिफरन्स आसा तितलेच कोप आसा आमी निसरताचे खंडिता जाल्यार ना हें चुकी हें म्हळ्यार आमकां कळटा मात वता तशें जाल्यार ते तितलेक जावच्याक मस्त कष्ट आसकी म्हण माताजी. ना 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 पळय भगवंताल दया भक्ताल संग वैष्णवाल कृपा असल्या खंडित जाता आमी जाल तितली आमगेले मन बुद्धी अहंकार हे तिनी आमगेले सूक्ष्म शरीरा वट्टू वचे हे पूर चांग गुण तरी आयले तर जाल्यार आमगेले सूक्ष्म शरीर वचून आध्यात्मिक शरीर मेळटके आमकां सूक्ष्म शरीर करगून वतके मनस्सु बुद्धी अहंकार हे गेली वे सूक्ष्म शरीर वचून आध्यात्मिक शरीर मेळटके आमच्यातली लास्ट ब्रेथ नका आमगेले गुण आमी चेंज करूं पळयता आसता ट्राय करता त्या भगवंताला शक्ती दी म्हणून म्हाका प्रार्थना करता हांव नित्य तेंच मागचे देवा म्हगेले कोप पूण म्हाका सैसू शक्ती दी म्हगेले अहंकार हें करून म्हगेले म्हाका शुद्ध नाम घेवच तसल बुद्धी दी म्हणून हांव नित्य तेंच मागचे देवा लागीं. हरे कृष्ण माता थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांगाचे रेग्युलर सेशन अटेंड करू प्रयत्न करताची जाल्यार मस्त कसले तुम्ही तितले बघताल गुण सांगले तांतून थोडे पण आमगेले आईल बरे दिसना आसा पळय तुम लेखून उकाची जाल्यार फुडें कितले 1-2-4 वर्स फुडें कशी आशिल्ली तुमी आतां कशी आसा थोडे फुडें चेंजीस ना आसा लायक चांगला बरी पडला तितले मटेरियल सोडूक कितले कष्ट वय वय प्रयत्न करता जाता 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 थोडे ना जाल्यार एटलिस्ट 50% पुणी आमी चेंज जाताची 100% जाल्यार 50% खंडीत चेंज जाता. एक दिता सोनी मातान सांगले कोण कितें गेलें नांव म्हाका खबर ना ताणें कितले की 80 म्हाका गुण हांव चेंज जावका म्हणून ताणें बरयलें की लिस्ट केलें ताणें मोरचे वेळार 85 की 87 वर्सां तागेले फ्रेंड येवन मी आतां तूं चेंज जालें हांव चेंज जाल्यार हांव ते म्हाका चेंज करूंक हांव प्रयत्न केला न्हू तेच म्हाका पुरो म्हणून म्हणटा तशीच आमी प्रयत्न केल्या देव लेखता की हो हो मस्त चेंज होवचे प्रयत्न करता हाका वयर कोण हरया म्हणून लेखता की देव. धन्यवाद माताजी. केल्या वेळा वायट दिसता रिएक्ट करूंक म्हळ्यार करू नज म्हण लेखल्यार केल्या वेळा जाता
जाता मस्त जाता चेंजेस आयला म्हण दिसता जाल्यार केला वेळ ते जाता 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 वाडनी वाडनी धन्यवाद ओके हरे कृष्णा सेशनाची मस्त धन्यवाद जालें सो थँक यू हरे